मम्मी हे वर्सा दिवाळी व्हडा उमेदीन मनयतले न्ही. हय गो बाय. बाय आमी कशें समजावया ह्या वर्सा आमच्या आर्थीक परिस्थितीक लागून आमी दिवाळी मनोवपाक शकची ना. तुम्ही कांयच भियेनाका, आमी कशेंय करून वाट काडटलीं. दिवले पोरी हास रे तुजी उजवाडायता काळजां आमची. दिवले पोरी हास रे तुजी उजवाडायता काळजां आमची. जीक जीकता तूं मोत्या पोरी एकठांय जावया फामील कौशे. सगळे एकलारा एके मोतान एकठांय जावया गांवची सोबाय वाडुया. कितली सगळी भयर सकल जाल्या एकामेकाक बसुया. आमी सगळी हातान हात घालून गांवची सेवा करुया. मोगान भोवया काळीज दिवया. आमची सगळ्यांची वळख दिसता रुंबयले पोरी आवाज कासता घुमटा पोरी. पिडायल्या तुफानायल्या आमी सगळे एकलारा एके मोतान एकठांय जावया गांवची सोबाय वाडुया. सगळी भर सकल जाल्या एकामेकाक बसुया. आमी सगळी हातान हात घालून गांवची सेवा करुया. मोगान भोवया काळीज दिवया. गांवची सोबाय वाडुया. केल्ली सगळी भर सकल जाल्या एकामेकाक बसुया. आमी सगळी हातान हात घालून गांवची सेवा करुया. मोगान भोवया काळीज दिवया. मोगान भोवया काळीज दिवया.
I suspect that a lot of people listening don't know too much about one of the saints whom we celebrate today, Gertrude, but she's important to me because she was one of the early devotees of the Sacred Heart. Hi, I'm Father James Kubicki, and as National Director of the Apostleship of Prayer, I try as best I can to help people understand why this symbol of Jesus' heart is so important for us. In fact, Pope Benedict said, devotion to the Sacred Heart of Jesus is, quote, indispensable for a living relationship with God, and that it has, quote, an irreplaceable importance for our faith and our life in love. That's because the heart of Jesus pierced on the cross is the sign of how much God loved us. Even after his death, Jesus gave. He gave his all. His heart was pierced and blood and water poured out. He didn't hold back one drop of blood. But who is this Saint Gertrude whom we remember today? She lived in the 1200s and was a Benedictine sister who had a deep and passionate love for Jesus, especially for Jesus present in the Blessed Sacrament. Here's a prayer that she once wrote down after receiving Holy Communion. O Jesus, my dearest beloved, sweetest guest of my soul, may your gracious presence within me be for me today my eternal salvation, the restoration of my soul and body, the enkindling of my love, the renewal of my virtues. May it be unto me a shield of patience, a badge of humility, a staff of trust, a solace in sadness, and help unto perseverance. May it be unto me the armor of faith, the strength of hope, the perfection of charity, the fulfillment of your commandments, renewal of spirit, the increase of all gifts, and the deathless covenant of your love.
मिसाची सुरवात एकटीत घेऊया. A13 पेज नंबर 6 A13. Ekloć amco somi, ekut amco bawat, ekut amco bautis, ekloć amco Deuba, uvitratmia vorbi, शांतीच्या पांट पासां सगळीं एकूच जावच्याक आमकां आपोवन हाडल्यात. देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार आयची मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ली आमची भयणी जोकिना फेर्नांडीस. देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक ही भेट आमी भेटोवया आनी तिच्या सगळ्या घरच्यांक फावो ती बुजवण देवान दिवची म्हूण मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या रोजा मेनिना रॉड्रिगीस आनी जेरोनिमो थियोफिलो फेर्नांडीस. देवान तांकांय सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता इडन जॉर्ज. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी ताचे पासत मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक नवी नदर गरजेची. नवी नदर पळोवंक ज्यो वस्तू आमचे भोंवतणी घडटात त्यो. नवी नदर आमी नवीं पावलां मारूं आनी नवी नदर आमी सदांच स्थिर रावूं. ही कृपा आमकां मागता आसतना जायते पावटी आमी ओत्मीक कुड्डेपणान जियेल्या. जायते पावटी आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें आमकां दिसती पडनासलेल्या भाशेन जियेल्या. म्हाका कित्याक पडलां असलो घडये आमचो जायते पावटी एटिट्यूड जाला. असल्या सगळें आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रुचनार आनी धोनी. तुजे असल्या धोनयांची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. प्रकाशनेच्या पुस्तकाची सुरवात. ही देवान जेजू क्रिस्ताक केल्ली प्रकाशनी. रोखड्या रोखडें कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवंक देवान ताका ती केळी.
आपल्या दुताक धाडून देवान ती जुआंवाक आपल्या सेवकाक कळीत केल्या. हो आपणे देखला तितलेंय सांगता आनी देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्ताचे गोवायकेक साक्षी दिता. जो कोण हे बाकीत वाचता आनी जी कोण तें आयकतात आनी तातूंत बरयलोलें आसा तें पाळटात तीं सुभागी, कित्याक काळ लागीं पावला. आजेंतल्यान 7 पवित्र सोबांक जुआंवाच्यो चिटी, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो, ताची आनी ताच्या शिवासोणा फुडें आसात त्या 7 आत्म्यांची कृपा आनी शांती तुमकां. सोर्वेस्पोर म्हाका अशें म्हणटलो तें हांवें आयकलें. एफेसाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. आपल्या हातांत 7 नोखेत्रां धरून आसा आनी 7 भांगाराच्या दिवल्या मदें भोंवता ताचो संदेश हो. तुवें कितें काम केलाय, कितलो भार घेतलाय आनी कितले तिरायेन तूं वावुरलाय तें हांव जाणो. खोटे मनीस तुका माननात म्हूण हांव जाणो. आनी कोण धर्मदूत न्हय जावन आपूण धर्मदूत म्हूण सांगतात तांची परिक्षा तुवें केल्याय आनी ते फटकिरे म्हूण तुका कळ्ळां. तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग करतालोय तसो आतां करिनाय म्हूण तुजेर हांव शीण करतां. तूं कितलो खाळा पडलाय तें चिंत. तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर. देवाचें उतर हें. देवाचें वळख कर. आमचो जबाब जातलो, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचे खावंक दितलो. परतून म्हणयात, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचे खावंक दितलो. जो मनीस नश्ट्यांची बूत घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. जबाब, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचे खावंक दितलो. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आदी खोदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफल. जबाब, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचे खावंक दितलो. पूण नश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबाबाविण अशें न्हय. ते कोण जाणय, वाऱ्यान उबून वेता तसले पड. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसंटनाक पावयता. जबाब, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचे खावंक दितलो. उद्गार. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं.
जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्ल्यान वेतात. ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजारेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कोर. आनी फुडें वेतालीं तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण अदिकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडले विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकान देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हाका तुका क्रिस्त. नथींग इज परमनंट एक्सेप्ट चेंज अशें इंग्लिशींतल्यान म्हणणी आसा. हीर कितेंच ना, वो सदांच जावपा सारकी कांयच ना. बगर बदलप हें जायत रावता. आमच्या खासगी जिवितांत बदल जायत रावता, आमच्या घोराब्यांत बदल जायत रावता, आमचे भोंवतणी हे सृश्टीन बदल जायत रावता. क्लायमेट चेंज हें एक उतर आमी आयकता. ही क्लायमेट जी आसा आमची ती चेंज जायत रावता, बदलत रावता. तीच भशेन आमचें जिवीत जायते पावटी बदलत रावता. तेन्ना बरें जिवीत जें आसा तें जायते पावटी सोडून आमी वायट जिविताक आमचो बदल करता. आनी जरी तर आमचो बदल वायटान जाल्लो आसा जाल्यार शिटकावणी. हाच्या पयल्या वाचपान प्रकाशणेच्या पुस्तकाची सुरवात जेन्ना जाता तेन्ना बागेवन जुआंव आमकां हो संदेश दिता. वो बागेवन जुआंव वरवीं देव आमकां हो संदेश दिता, तूं कितलो खाला पडलाय तें चिंत, तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर. हो संदेश करीत भाशेन एफेजकारांक एफेजुसाचे पवित्र सभेक देवान दिवंक लायिल्लो. कित्याक एफेजान जे क्रिस्ती भावार्थी आसलेले वो जाणी भावार्थ घेतलेलो बागेवन पावलू कडल्यान ते लुवान एके भाशेन भेसारमायेन जिवंक लागलेले. शेळमोळाय तांच्या जिवितांत भितर सरूंक लागलेली. पयलीं बरे उमेदीचे नेटान मुखार सरपी, पूण मागीर ही शेळमोळाय जेन्ना तांच्या जिवितांत येता तेन्ना तांचें जिवीतूय पडूंक लागलें, वायट तांच्या जिवितांत येवंक लागलें. जेन्ना देव आमच्या जिवितांतलो आमी भायर काडटा, वो आमचो भावार्थ आमी जेन्ना आमच्या जिवितांतलो भायर काडून त्या प्रमाणे जियेना तेन्ना आमी खाला पडटा, पातकान पडटा, वायटान जिवंक लागता. तर असलेंच कितें हे पवित्र सभेक हो संदेश चिंत, खंय पावला तूं. आयज आमी जण एकल्यान हेंच चिंतपाची गरज आसा. आयज खंय आसा आमची दशा. आयज आमचें घोराब्याचें जिवीत कितें, एकामेका सवे आमचे संबंद आयज कसले जाल्यार, आयज आमची परिस्थिती कसली जाल्या, आयज आमचो एटिट्यूड कसलो जाला. बो करून जेन्ना आमची परिस्थिती बदललेली आसा. आदीं घडये आमचे लागीं चड दुडू आसनासले, आदीं आमचे लागीं गिरेस्काय चड नासली, आदीं जमणी विशीं इतली झगडीं झुजां जायनासलीं. पूण आतां इल्ल्याशा जमणीच्या कुडक्याक लागून आमी एकामेका लागींनूय झगडटा. आयज थोड्याशा दुडवांक लागून एकामेकाचो जीव काडपाचे दुशेर पासून पावलेलीं आसा. आयज दुडवांची दुडू एके भशेन आमचे आतां अशेंच जाल्ले आसात.
कित्याक आमी सगळींच काम करता आमचे लागीं जायते दुडू आसा पागार आसा तेच बरोबर आमी सांबाळून दवरलेली आमची गिरेस्तकाय आसा आनी ह्या दुडवांचेर आनी गिरेस्तकायेचेर बसून जायते फावटी देवाकूच काडून कुशीन दवरला जायते फावटी आमचो भावार्थ तो आनी आतां खरो सारको गरजेचो कसो दिसना तो भावार्थ आनीक आतां कित्याक जाय तर असल्या वेळार आनीक एक फावटी शिटकावणी हें सगळें करता आसतना तूं खंय पडलेलो आसाय जिवीत खंय पावलां चिंत तूं खाला पडलाय आयज जें कितें आमच्या गोंयांत घडलेलें आसा त्याय विशीं आमी नियाळ करीत जाल्यार हेंच घडलेलें आसा जांच्या हातान पदवी दिल्ली आसा कांय कारणाक लागून तेय कुड्डे जाल्ले आसा दिसती पडना लोक जो भायर सरलेलो आसा लोक जो बोवाळ मारता भुरगीं आयज रस्त्यार येवन बोवाळ मारतात आयकोच ना पळोवंकूच जायना आनी पळयल्यार आनी आयकल्यारूय जीं आश्वासनां आसात तीं बेश्टी पोकी आश्वासनां दिवन फटयल्यात तर असल्या वेळार कुड्डेपण जें आमकां जण एकल्याक आसा तें काडून उडोवंक आमी ह्या कुड्ड्या मनशा सारकी देवा लागीं मागपाची गरज आसा जशें ह्या कुड्ड्यान जेन्ना ताका गमलें त्या वाटेन कितें चल्लेलें आसा आवाज येता कोणें तरी ताका सांगलें त्या वाटेन जेजू नाजारेतकार येता आनी ताचे फाटल्यान हो सगलो लोक तांचो आवाज ह्या वाटेन त्या वाटेन पळयनासतना रोखडोच ताणें साद घालो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर आनी हो ताळो फकत एक पावटी म्हणून तो ओगी रावंक ना जरूय ताचे बरोबर ओ जेजू बरोबर चलतालो तो लोक ताणें म्हणलो मातसो ओगी राव बोवाळ मारनाका जेजू येता ताणें आपलो साद आपली गरज जेजू मुखार तो घालीत रावलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर आनी जेजू थांबलो भाव भयणीनो आमी जेन्ना काळजांत तावन देवाक उलो मारीत रावता तेन्ना देवूय थांबतलोच आनी देव जेन्ना थांबता तेन्ना जें कितें आमकां गरज तें करिनासतना रावना नव्यान नदर घे तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो ही थिराय आमी सांबाळून ह्या भावार्थाची थिराय सांबाळून आमचेय मागणी आयज देवा मुखार चालूच उरपाक जाय हे मागणें करता आसतना ज्यो एक्टिविटीज आमी करपाक जाय वो जो प्रेशर आमी बिल्ड अप करपाक जाय तोय चालू दवरूंक जाय म्हाका दिसती पडना म्हाका आयको येना म्हाका कित्याक पडला असल्यो वस्तू जरी तर आमी घेवन रावली जाल्यार सदांच कुड्डी उरतली ह्या पासत उठुया जागी जावया जें कितें वायट आमी धरलेलें आसा जी बेसारमाय आळसाय आनी आमकां कांयच पडनासतलीं सोंगां आमी घेवन बसल्यात ती सोडुया तेन्ना ही खरी नदर जी देव आमकां दिता जेजू आमकां दिता ही नदर आमकां मेळटली आनी ते नदरेन आमी सगळें नितळ निर्मळ पळोवंक पावतले आनी अशें आमी पळयता तेन्ना आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमच्या तरणाट्यांचो फुडार आमच्या राज्याचो फुडार एका उंचल्या पांवड्यार पावतलो तर हेंच करून हे मिसाचे भेटेंत आमकां जण एकल्याक कुरपा दी म्हूण आमी मागुया
म्हज्या बाबा भयणींनी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. तुमच्या आदारांतलें बलिदान आपल्या मानकाक मागणे तुमच्या नेमकी पयसुलेच्या आदाराक सहजपण करून घे. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सर्वस आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणांक आमी सोमेस्त जियोवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दरबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाल्सींतलें पियेता. तितलेय फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी जोकिना फेर्नांडीस हिची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या हेर सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. नवी नदर, नवी दिशा, नवें जिवीत आमकां जाय. हेंच आमकां फावो कर म्हूण सगलीं बराबर खतखत्यान जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुण्या खातीर मागणी. मोगाळा जेजू, तूं भोव संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus.
तो दितलो सुर्गी उडो जेजू दिलो पोरम्यां कोटाय तो दितलो जेजू वेगीतो तुका घेवंक रावता जेजू वेगीं तुवें आत्मो तुका घेवंक रावता. देवा सुरशीं रावप म्हजें सूख सर्वेस्पराच्या गोपान हांवें आसरो सोदून काडलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कोरोना व्हायरस पिडी खाल जी कोण कश्ट होतात तांचे पासत मागुया. तशेंच जे आमचे दोतोर नर्सी आसात तांचे पासत आनी जी कोण सोंपून गेल्यात तांकांय सूख दी म्हूण मागुया. सूर पदवीधार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं प्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येवन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवन हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयगोल्या उजराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी बाबातान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सांबाळून दुनिया. एकाच मोगान आनी बाबार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सांबाळून दुनिया.